नमस्कार. माऊलीचे परस्पर दर्शन करून आमचे आयज प्रचाराचे प्रचार चालू केलेलो आसा आणि आमचे आमदार भाई प्रवीण हार्लेकर आमच्या सोबत आहा, तशेंच सरपंच आहा, सगळे आमचे भाजपा मंडळ आहा, तशेंच सगळे सरपंच आसा आनी सगळे कार्यकर्ते आहा. ह्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर हांव तांकां इतकें सांगूंक सोदतां की आमी येता त्या 20 तारखेक प्रचंड बहुमतान जिखतलो, हेतून ती मात्र शंका ना. आणि विकासाच्या बाबतीत आमी खंयच कमी पडचे ना. आमचे वयर सेंट्रलाकय BJP आहा, गोंयानय BJP आहा आनी आतां ZPकय BJP हेतून ती मात्र शंका ना. आनी डेव्हलपमेंट कितें आहा हे लोकांनी पयलीं लोकांक खबर आसा, तरी आतां आनी हेच्याकून डबल आमी डेव्हलपमेंट करून तांकां दाखयता. इतकें सांगून म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. मतदारसंघाचे जे झेडपी उमेदवार आमचे श्रीकृष्ण उर्फ नानू रवींद्र हरमलकर यांका भरपूर पाठिंबो आहा, भरपूर प्रतिसाद मेळटा. एक भाजपाचो कॅन्डिडेट म्हणून मेळटा आणि व्यक्तिमत्व आहा ताका बरें आहा, सगळे कडेन संबंध बरे आसा आणि आतां हांव डिक्लेअर करता की तो विन जाल्लो आसा. पण आमी बहुमतान येवचो एका लागून आमी प्रचार चालू दवरला आणि प्रचार करतले आणि कॅन्डिडेट आमचो निवडून येयल्लोच आसा आणि प्रश्नच ना. आज आम्ही परसकडे आहात हांगासर ZP इलेक्शनाची आयच्यान कॅम्पेनिंग चालू केला. आमचो कॅन्डिडेट श्री नानू हरमलकर. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की नानू हरमलकर हो जिखलेलेच पैकी आहा, पूण आतां आमी जे हे भोंवतले जे कितें ताका खंय तरी लीड मेळोंक जाय, म्हटल्यार जाता तितले मतान भरघोस मतान तो येवपाचो, हेचेरूच आमी काम करतलीं. इतलें सांगता आनी हांव 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. आयज आमी हांगासर आमचे आमदार श्री प्रवीण हार्लेकर, तशेंच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार, तशेंच हांगासरली सरपंच, डेप्युटी सरपंच, सगळे पंच मेंबर आमी हांगासर श्रीफळ दवरून आयज ही डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक सुरवात केलेली आसा. इतलेंच मागता की आमी जी संकल्प घेतलेले आसा देशाची सेवा करपाक, राज्याची सेवा करपाक, आमी ह्या ग्रामीण भागाची सेवा करपाक आयज आमकां भारतीय जनता पार्टी आमकां एक बरो असो उमेदवार दिलेलो आसा. म्हणून आमी देवीच्या चरणी आमी इतलेंच मागूंक येयलेलें आसा की जे अडचणी येता, जे विरोधक आसा ते तुमच्या पांया कडेन घेवन आमी जी एक संकल्पना केल्लेली आमचे जे उद्दिश्ट आहा सेवा करपाचें, तेका आमकां तुमी आशिर्वाद दिवपाचो आनी जे कितें अडचणी आसा ते दूर करून आमकां भरघोस मतांनी येणाऱ्या 20 तारखेक विजयीचो आमकां आशिर्वाद दिवंक आमी हांगासर येयलेली आसा. आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांचो आनी सगळ्या ग्रामस्थांचो आमकां आशिर्वाद आहा आनी उपस्थिती पळोवन आमकां दिसता की भरघोस मतांनी आमचे उमेदवार जे आसा ते विजयी ठरलेले आसा. हे हांव हांगासर सगळ्यांच्या फुड्यान हांव एक आव्हान करूंक सोदता बाकीच्याय लोकांक की तुमी असोच प्रतिसाद दिवन आमच्या उमेदवाराक भरघोस मतांनी निवडून हाडून आमकां विजयी करपाचें. नमस्कार. आयज आमी परसवाड्या ह्या गांवांत आसा आनी आयज आमी हांगासर परसवाड्या आयज आमी प्रचार स्टार्ट केल्लो आसा. जे आयज आमच्या भारतीय जनता पार्टीन आमकां बऱ्यान बरो आयज आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आसा, जो आयज आमचो नानू हरमलकर. आनी जो आयज खऱ्यांनीच बरें काम करतालो पयलीं बी आनी आतांय बी फुडें आनीक बरें डबल काम करतालो. ताका लागून जे आयज आमी सगळ्या गांवांनी वचपाचें आसा आनी लोकांक हें करपाचें आव्हान कितें, BJP शिवाय आनीक दुसरो कोणूच ना. हेज्या फुडें जे पळय आतां कॅन्डिडेट भोंवतात, हे सगळे कॅन्डिडेट आहा ती अळमी ती आतां हे थोडे दीस सुद्दां दिसतात. हेज्या पयलीं तेंच्यांनी काम केन्ना करूंक ना. जे आयज सांगतात कितें हेज्या फुडें काम करतले. आमी काम करून दाखयल्लें आसा. जे BJP सरकार आसा पळय, आयज आमचो सरकार आमच्या कॅन्डिडेट आमचो BJP सरकार आसा. ताका लागून आयज जे पळय आयज आमी पेडण्या सारके गांवांत आयज आमी BJP आयज कमळ आहा पेडण्यान. ताका लागून म्हाका दिसता जे पळय आयज आमचे 3 कॅन्डिडेट आसात, जे आयज आमचे तोरशे, धारगळे आनी कोरगांव, हे आयज म्हाका 3 कॅन्डिडेट जे आयज BJP सरकारान दिल्ले आसा, ते 3ूय सीट हांव जिखोवन हाडून दितलो. आनी BJPक आमच्या जे आयज बहुमतान जे आयज आमचे लोकांची संख्या तुमकां दिसता, जे लोक आयज आहा, कित्याक आयज जी कामां जाल्लीं म्हणून आयज लोक आमच्या वांगडा सगळे जाण आयज भोंवतात आनी अशें तांकां अशें दिसता की फुडें बी BJP सरकार येवचें. ताका लागून आयज सगळे जाण आमच्या वांगडा आहा आनी सगळे जे आयज आमचे सगळे मेंबर्स, तशेंच आमच्या वांगडा सरपंच आहा, तशेंच आमच्या वांगडा आयज आमचे
आमचे कावन्सिलर कॅन्डिडेट ते आसा हे सगळे आमच्या वांगडा युथूय आसा तशेंच आमच्या वांगडा सगळे जाण आयज दरवारीन आयज आमच्या वांगडा भुरगे सगळे भायर सरलेले आसा आनी म्हाका दिसता हे सीट आमी भोवमतान धारगळचे जिखतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.